कोरिंथकारांक पावलुचें पयलें पत्र 3. मेल्ल्यांचें पुनर्जिवंतपण. जेजू पुनर्जिवंत जाला. चॅप्टर 15. भावा भयणीनो, हांवें तुमकां परगट केलां त्या शुभ वर्तमानाचो तुमकां आतां उगडास कोत्तां. तेंच तुमी मानून घेतलां आनी थीर भावार्थान तें तुमी सांबाळटात. ताचेच वरवीं तुमकां तारण मेळटा. कसलो ओत दिवन तें हांवें तुमकां परगट केलां? तोच ओत धरून तें तुमी सांबाळटात न्हू? नाजाल्यार भावार्थ धरून कसलोच फायदो ना तुमकां. बरें तर, म्हाका परगट केलां तशेंच हांवें तुमकां चडांत चड म्हत्वाचें परगट केलां तें हें की पवित्र पुस्तकां प्रमाणें क्रिस्त आमच्या पातकां पासत मेलो आनी ताका निखिपिलो आनी पवित्र पुस्तकां प्रमाणें तिसऱ्या दिसा देवान ताका पुनर्जिवंत केलो. तो केफासाक आनी उपरांत 12 दिश्टी पडलो. त्या उपरांत एकाच फाराक पायशांहून चडां आमच्या भावां भयणींक तो दिश्टी पडलो. हांतलीं चड जाणां आजून जिवीं आसात, पूण थोडीं मरून गेलीं. मागीर दिश्टी पडलो जाकोबाक आनी त्या उपरांत सगल्या धर्मदुतांक न्हय, पूण पवित्र सभेन जेजूचे आनी शुभ वर्तमानाचे उर्बेवंत परगटणार. सगल्या फाटल्यान म्हाका ह्या अवचितूच बळान जल्मा हाडलोल्याक तो दिश्टी पडलो. धर्मदुतां मदें सगल्याहून हांव हीण हलको. देवाचे पवित्र सभेक हांवें धुमाळो दिलो देखून म्हाका धर्मदुतांचें नांव पर्यान फावना. पूण देवाच्या फुंक्याच्या देण्यान हांव खरो धर्मदूत आनी ताणें म्हाका फावो केल्लें देणें निर्फळ जावंक ना. परतेंच जाल्यार हेरां सगल्यां परस हांवें अदीक चड वावर केला. खरें म्हणल्यार हांवें न्हय पूण म्हजें सवें आसा त्या देवाच्या देण्यान. पूण गरजेचें तें जावं वो हांव जावं अशेंच आमी परगट कोत्तांव आनी अशेंच तुमी भावार्थान मानून घेतलां. क्रिस्ताक देवान मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केला म्हूण आमी परगट्टांव जाल्यार मेल्ल्यांचें पुनर्जिवंतपण ना म्हूण तुमचे मदलीं थोडीं जाणां सांगतात तें कशें तर? मेल्ल्यांचें पुनर्जिवंतपण नाच जाल्यार देवान क्रिस्ताकूय पुनर्जिवंत करूंक ना, आनी क्रिस्ताक देवान पुनर्जिवंत करूंक ना जाल्यार आमची परगटणी पोकोळ आनी तुमचो भावार्थूय पोकोळ. इतलेंच न्हय, आमी देवाचे खोटे साक्षीदार म्हूण सांगचें पडलें, कित्याक देवान क्रिस्ताक पुनर्जिवंत केला म्हूण आमी साक्षी दिल्या. पूण मेल्ल्या मनशांक देव पुनर्जिवंत कोत्चो ना म्हूण खरें जाल्यार देवाक क्रिस्ताकूय पुनर्जिवंत करूंक ना अशें म्हणचेंच पडलें. म्हणटच देवान क्रिस्ताक पुनर्जिवंत केला म्हूण सांगून आमी दिल्ली साक्षी देवाचेर आड साक्षी जाली. दुसरीं सांगतां मेल्ल्या मनशांक देव पुनर्जिवंत कोत्चो ना म्हूण खरें जाल्यार क्रिस्ताकूय देवान पुनर्जिवंत करूंक ना. आनी देवान क्रिस्ताक पुनर्जिवंत करूंक ना जाल्यार तुमचो भावार्थ सारको निर्फळ. तुमी अजून तुमच्या पातकांनी आसात. म्हणटच जीं क्रिस्ताचेर भावार्थ धरून मेल्यांत तांचो इबाड जालो. क्रिस्ताचेर आमी दवरतांव तो बोरवांसो फकत ह्या जिविताक आमकां फायद्याचो जाल्यार सगल्या मनशांहून आमी अदीक धोळिरीं. पूण सत्य हें, क्रिस्त मेल्ल्या मदलो मालगडो म्हूण देवान ताका मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केला. कित्याक जशें एका मनशा वरवीं मरण आयलें तशेंच एका मनशा वरवीं मेल्ल्यांचें पुनर्जिवंतपणूय येता. हय, जशें आदामा सवें सगलीं मरतात तशेंच क्रिस्ता सवें सगल्यांक देव पुनर्जिवंत कोत्तलो. पूण सगलीं देवान थारायिल्ल्या कर्मां प्रमाणें पयलो मालगडो म्हूण क्रिस्त, मागीर क्रिस्त येतलो तेन्ना क्रिस्ताचीं तीं सगलीं. उपरांत संपादनी
तेन्ना तो सगळ्या प्रधानांचो आनी सगळ्या अधिकाऱ्यांचो आनी पदव्यांचो बसून करून राजदेवाचे आपल्या बापाचे आधीन करतलो. कित्याक देवान सगळ्या ताच्या दुस्मानांक ताच्या पांयां तळा घाली पर्यान क्रिस्त राजवट चलयतलो. ही देवाची येवजण. बसून जावपाचो दुस्माना मदलो निमाणो दुस्मान म्हणल्यार मरण. खरेंच पवित्र पुस्तकाच्या उतरांनी देवान सोगोट ताच्या पांयां तळा घाललां. सोगोट ताच्या पांयां तळा घाल्लें आसा म्हणटाना पवित्र पुस्तक देवाक मात भायर दवरता. कित्याक ताणें की सोगोट क्रिस्ताच्या पांयां तळा घाललां. सोगोट ताच्या पांयां तळा घालून जाल्या उपरांत तोच पूत आपल्या पांयां तळा सोगोट घालला ताचे आदीन म्हणजे आपल्या बापायचे आदीन आपणाकूच कोत्तलो. हे पोरी देव एकलो आपुणूच जातलो सोगटा सर्वांची भरती आनी संपादनी. नाजाल्यार मेल्ल्यान खातीर स्नान घेतात तांकां कसलो फायदो आसा जायत? देव जर मेल्ल्या मनशांक पुनर्जिवंत करचोच ना तांचे खातीर कित्याक म्हूण स्नान घेतात? आमी जाल्यार कित्याक म्हूण आमी घडयेचे घडये संकश्टांनी जियेतांव? भावां भयणीनो, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता सवें तुमचे खातीर जो म्हाका अभिमान भोगता ताच्यान सोपूत घेवन हांव तुमकां सांगतां. दर दिसा मरणाच्या संकश्टांत हांव आसां. फकत म्हजें मनशां सैमाचें बळ दाखोवंक एफेजान त्या सावजां कडेन हांव लढाई करूंक पावलों जाल्यार कसलो फायदो मेळ्ळा म्हाका? देव जर मेल्ल्या मनशांक पुनर्जिवंत कोत्चो ना, पवित्र पुस्तकार मेळटात त्या उतरां प्रमाणें बरेंच खावया आनी पिवया कित्याक फाल्यां आमी मरतले. फसो नाकात. खोट्या सांगात्यांक घेवन भोंवशी तुजेंच बरें जिवीत पाड कशी. उठात, सैरानार येयात आनी तुमची वांकडी वाट सोडून दियात. तुमचे मदल्या थोड्यांक देवाची सारकी वळख ना. लज तुमकां, पूण हें तुमकां हांवें सांगचेंच पडटा. पुनर्जिवंतपण कशें जातलें? पूण कोण कोण अशें म्हणटीत? मेल्ल्यान तांकां देव कशी पुनर्जिवंत करतलो? कसली कूड घेवन ती पत्ती येतली? आरे पिश्या, जी बी तूं वमताय तें मेल्ल्या शिवाय ताका नवो जीव मेळना. तूं वमताय तें बी मागीर दिश्टी पडटलें तें न्हय. पूण फकत बी म्हणुया गंवाचें वो आनीक कसलेंय. त्या बियाक देव आपणेंच थारायलां तशें आंग दितलो आनी दर एका जिन्साच्या बियाक आपआपलें आंग. सगळें मांस एकूच मांस न्हय. मनशाचें मांस एक, मनजातींचें मांस दुसरें. सुकण्यांचें मांस वेगळें आनी मासल्यांचें आनीकूय वेगळें. पृथ्वेर कुड्डी आसात तशेंच अंतराळारूय कुड्डी आसात. अंतराळा वेल्या कुड्डींक पृथ्वेर कुडी आसात तशेंच अंतराळारूय कुडी आसात. अंतराळा वेल्या कुडींक सुंदराय आसा ती एक आनी पृथ्वेर आसात त्या कुडींची सुंदराय वेगळी. सुर्याचो पोरजोळ एक, चंद्रिमाचो पोरजोळ दुसरो आनी नखेत्रांचो पोरजोळ अजून वेगळो आनी नखेत्रां मोदें पर्यान पोरजोळ वेगळो वेगळो. आमचे कुडीच्या सैमाची गत पुनर्जिवंतपणांत आमचे कुडीची गत. मेल्ल्यांचें पुनर्जिवंतपणूय तशेंच. बियां वरी आमी वमताव ती कूड विनाशी. देव वयर काडटा ती अविनाशी. आमी वमताव तें हीण हलकें. देव वयर काडटा तें महिमेन भरललें. आमी वमताव तें असक्त. देव वयर काडटा तें शक्तिवंत. आमी वमताव तें एक सैमाची कूड. देव वयर काडटा तें पवित्र आत्म्याच्या जिवान जिवी जाल्ली कूड. सैमाची एक कूड आसा तशीच पवित्र आत्म्याच्या जिवान जिवी जाल्ली एक कूड आसा.
पवित्र पुस्तकार बरयल्लें आसा त्या प्रमाणे पयल्या मनशाक आदामाक देवान एक जिवो मनीस केलो. निमाण्या आदामाक ताणें जिवीत दिवपी आत्मो केलो. पूण पयलो आयला तो पवित्र आत्म्याच्या जिवान जिवो जाल्लो मनीस न्हय, पूण फकत सैबाच्या जिवान जिवो. उण्या मोलाचो तो उपरांत की तो अदीक म्हत्वाचो आयलो पवित्र आत्म्याच्या जिवान जिवो जाल्लो मनीस. पयलो मनीस जमनींतावन घडलोलो तो मातयेचो. दुसरो मनीस सर्गींचो. जसो तो पयलो मातयेचो तशी मातयेची ती ताचे सारकी, आनी जसो हो दुसरो सर्गींचो तशी सर्गींची ईंत हाचे सारकी. म्हणटोच जशें आमी मातयेच्या मनशाचें सारकें घेवन आयल्याव तशेंच सर्गींच्या मनशाचें सारकें आमी घेतल्याव. भावां भयणीनो, हांव सांगूंक सोदतां तें हें: आमच्या मासा रोगताक देवाच्या राज्याचें दायज जोडूंक तांक ना. विनाशी सैबाक अविनाशीपण जोडूंक शक्ती ना. आयकात, हांव खबर काडटां ती एका गुडात स्वताची. आमी सगळीं मोच्ची ना, पूण एके घडये भितर दोळो बिटबिट्टा म्हणसर निमाणे तोत्तुरेच्या सादार देव आम्हा सगल्यांचें रुपांतर करतलो. तर एक तोत्तुरी वाजतली आनी मेल्ल्या मनशांक देव अविनाशी सैबान पुनर्जिवंत करतलो आनी अशें तोच आमचें रुपांतर करतलो. कित्याक विनाशी तें अविनाशी जावचें म्हूण आनी मरून वेता तें अमर जावचें म्हूण देवाची खुशी. देव आमकां फावो करता त्या जैताचें स्तुतीगीत. विनाशी तें अविनाशी जाल्या उपरांत आनी मरून वेता तें अमर जाल्या उपरांत पवित्र पुस्तकार बरयल्लें आसा तें उतर घडोवन येतलें. जैत मेळ्ळें, मरणाचो भस्म जालो. मरना, तुजें जैत खंय आतां? मरना, तुजें कूस खंय आनीक उरलां? मरण हाडटा तें कूस म्हणल्यार पातक, आनी पातकाक बळ दिता ती समूत. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं देव आमकां जैत दिताच. तर देवाक आमचो दिनवास गावुया. म्हणटोच म्हज्या भोव प्रितीच्या भावां भयणीनो, सदांच घट रावात, थीर रावात, अदीक उर्बेन सोम्याची सेवा करीत रावात. तुमचो कश्टी वावर सोमी भोव फळां बरीत करतलो म्हूण मनांत धरात. देवाचें उतर हें: